नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। पर्य भूमिका देवळाच्या काल्यात दोन गटांचो वाद, एकामेकांक फातरायले, 50 जखमी, घाल्या हॉस्पिटलांत पुलिसांनी परिस्थिती केली कंट्रोल, देवूळ फुल सुरक्षेत, दर्शनाक उक्तें। बायंगिणी कोयरा प्लांटाचेर बीजेपी आड बीजेपी परत टेंडर काढून प्रक्रिया लायता तडीक बाबूश उलयलो, हाडूनच दाखोवचो आमदार राजेशाची चॅलेंज। नवे शिक्षणीक धोरणा सकयल दोनूय जिल्ह्यांत 2 क्लस्टर विद्यापीठां, मुख्यमंत्री म्हणटा पारदर्शकते खातीर नोकर भरती आयोग, मोपाची सरकाराक येणावळ सुरू। काँग्रेसीच्या 10 फुटीर आमदारां आड केसीच्या निकाला प्रमाण आता 8 फुटीरां आड याचिकेचो निकाल दिवचो, गिरीशाच्या आदोगादाची हायकोर्टांत विनवणी, चल्ले सुप्रीम कोर्टांत। मिड डे मील पुरवण करतल्यांक दरवाड, शिक्षण संचालक म्हणटा वेळार फंड मेळटलो जाल्यार सप्लायर सेल्फ हेल्प गटांनी वेळार बिलां दिवची। 108 इमर्जन्सी अँब्युलन्सीक बीएसएनएल सेवेचे ब्रेकडाऊन वाढले, डिसेंबर 2024 6 फावट खंडीत, बीएसएनएल नेटवर्क डाऊन, बीएसएनएल वाले धुकलतात एक्सचेंजांचेर। एकतीस जानेरा आदी सर्व्हिस प्रोव्हायडरांनी जावचे रजिस्टर, ना जाल्यार लायटीच्या खांब्यावेले केबल कापतले, आयटी खात्याची शिटकावणी, लायटीचे खातें म्हणटा कापतलेच। पर्य भूमिका देवळांत 2 गटांचो वाद, गांवकार समाजाच्या लोकांनी देवळांत गर्दी केली, आमचे अधिकार आमकां दियात म्हणून नीट, एकामेकार कदेली, फातरावपाचे प्रकार, 50 वयर जखमी, पोलिसांकय लागले, जखमी हॉस्पिटलांत, मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स घालून परिस्थिती सध्या तणावपूर्ण पूण कंट्रोलांत, फुल सेक्युरिटींत देवूळ दर्शनाक उक्तें। पर्य भूमिका देवळात 2 ग्रुपांमदी वाद, आमचे अधिकार आमकां दियात म्हूण गांवकार समाजाच्या लोकांची मागणी। दोनूय ग्रुपांमदी वाद वाडिल्ल्यान फातरावपाचो प्रकार, कदेला शेवटून मारल्यो, 50 वयर लोक इंजर्ड जाल्यात म्हूण म्हायती, कांय जाणांक सांखळे हॉस्पिटलांत घाल्यात, कांय जाणांक जीएमसीत घाल्यात। पुलीस फोर्स वाडोवन सद्याक परिस्थिती थंड, कालो सुरू आशिल्ल्यान देवूळ लोकां खातीर परत दर्शनाक उक्तें केला। आमदार देविया राणेची म्हायती। जशें तुमकां खबर आसतली की आयज पर्या मतदारसंघात पर्या जे भूमिका देवस्थान आसा थंयसर आयज कालो आशिल्ल्या कारणान सकाळी थंयसरले जे गांवकार आनी म्हाजे यांच्या मदीं सकाळी वाद सुरवात जाली। ताच्या बरोबर वाद इतलो मोठो जालो की थंयसर मागीर एकामेकाचेर वार करपाक सुरवात केली, फातर मारले, बोडयो मारपाक एकामेकाचेर सुरवात जाली। ताच्या बरोबर पुलिसूय थंयसर मोठ्या प्रमाणात बंदोबस्त आशिल्लो, मागीर DYSP जिवबा दवे हांगा आशिल्लो, सो आपल्या स्टाफाक तेंच्यांनी कंट्रोल करपाचो प्रयत्न केलो, बट तरी आसतना इतले मारामारी एकामेकाक जाली की हातापाई जाली की एकामेकाचे फातर मारून जखमी जाले। ताच्या परत थोड्या लोकांक हॉस्पिटलांत शिफ्ट केले, बट दनपारा उपरांत हे जे वातावरण आसा ते सध्या थंड जाल्लें आसा। ताच्या उपरांत आमी स्थानीक आमदार देविया राणे हाचे कडेन संपर्क केलो आनी तेंचे कडेन विचारणी केली की तेन्ना आमकां तेंच्यांनी सांगलें की हांगासरलो जो वाद आसा तो सध्या मिटलेलो आसा आनी सध्या जे रितीरिवाजा प्रमाणे जे कालोची जी सगळे रितीरिवाज चालू केल्लेले आसा, तशेंच लोक दर्शना खातीर हांगा येवपाक सध्या फ्रीली दर्शन घेवपाकूय चालू जाल्लें आसा आनी ते आमी आत्तां पळयल्लें आसा आनी सध्या लोक दर्शन घेवपाक येता आनी बरे भाशेन सध्या चालू आसा। पूण पुलीस बंदोबस्त अजुनूय मोठ्या प्रमाणात हांगा आसा, नाच म्हटल्यार 100 वयर हांगा पुलीस आसा आनी हे सध्या कालोत्सव सध्या हांगासर बरे भाशेन सुरवात जाला आसा, हे आमकां दृश्य पळोवपाक मेळटा। स्टुडंटा खातीर पर्य 70च्यान रुपेश रावत। बायंगिणी कोयरा विल्याच्या प्लांटाचेर बीजेपीत वाजलां, 3 म्हयन्यांत परत टेंडर काढून तडीक लायतले, सुप्रीम कोर्टांनी बावटो दाखयला, प्रकल्प सगळ्यांच्या बरायाक, विरोध करतल्यांनी खंय लक्षांत घेवचें, मुख्यमंत्र्या कडेन वेस्ट मॅनेजमेंटा विशीं रिव्ह्यू बसके उपरांत मंत्री बाबूश उलयलो, आमदार राजेश म्हणटा प्लांट स्क्रॅप, बाबूशान ताच्या मतदारसंघांत घालचो। Major point discussed. One was Baingani issue was taken up. Baingani issue was taken up in the sense now back again as far as the standards are concerned.
it will be floated back again. So that will be within 3 months' time. Okay, And that sir, will- all the other, basically the review meeting was taken on all the other plants whichever are there, for different plants are there, just taken a stock of them. आणि सर Bangani plant जातलोच. आणि कॉन्ट्रॅक्टर सर थोडे एम्पॅनल्ड करपाचे आशिल्ले वेस्ट ते मॅनेजमेंट चालू आहा. I think 1st February is the day. I think the last day of the tender process. So all issue have been solved regarding the Bangani? opposition group असले ना local MLA See, there is no question of where, as far as the opposition is concerned. Bangani plant has been even cleared by the Supreme Court. So all all the process has already been followed as far as the plant is concerned. Now there was some delay as far as the tendering process. Last tender, I think, it was some 3 years back. So that is the reason, since as far as the rates and all has escalated, that's the reason the fresh tender will be taken. पण तो local MLA असा तो मातसो अपोज करतालो. See, this is basically benefit for everyone. So let us not go on a particular MLA or something like that. This will be beneficial for full Tiswadi area itself. Re-tender जमले बाबू Re-tender जातलो. And by within 3 months' time, all this process will be ready. Complete. थळावा आमदार राजेश म्हणटा मंत्र्यान खूप जागा घेतल्या तांणी स्वताच्या सुवातेर घालचो बांयगिणी प्लांट नाका. तो बाबूश हो लास्ट कितली वर्सांच जाली आतां आपूण थंय ट्रिटमेंट गार्बेज ट्रिटमेंट हाडटलो म्हणटा पण ते केन्नाच सक्सेस जावचें ना. म्हाजें ताका इतलें विचारप आमी हो गार्बेज ट्रिटमेंट आमी मुख्यमंत्र्या कडेन बसून हो स्क्रॅप केल्लो आसा. परत जान परत म्हणून आमच्या मतदारसंघाच्या लोकांची भावना तेणी परत दुखोवप न्हू. ताका जर इतलेच गार्बेज ट्रिटमेंटाचेर जर पडलेलें आसा, अदरवायज तेजे फार्म आसा तालिगांव, तेजे फाटल्यान आख्खें शेत तेणीच घेतलेलें थंय घालचो. म्हाज्या मतदारसंघान बाबूश न्हू, बाबूशाचो आनी व्हडलो जरी कोण येयलो जाल्यार हांव थंय गार्बेज ट्रिटमेंट हाडपाक दिवचें ना. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. नवे शिक्षणीक धोरणा सकयल उत्तर आनी दक्षिण जिल्ह्यात 2 क्लस्टर विद्यापीठां. ह्या विद्यापीठां सयत गोंय विद्यापीठूय आसा तशेंच उरतलें. पारदर्शक नोकर भरतेक खंय आयोग केला. एकेच फावट 10,000 विद्यार्थ्यांक परीक्षा दिवंक मेळटली अशी सुविधा उबी करपाचो खंय यत्न चल्ला. सरकाराक मोपाची येणावळ सुरू, मुख्यमंत्री उलयलो. शिक्षण क्षेत्रात गोय सरकार व्हड काम करीत आसा. गोय विद्यापीठा वांगडाच सरकारा वतीन नव्या शिक्षणीक धोरणा खाला उत्तर गोंयांत 1 आणि दक्षिण गोंयांत 1 अशी 2 क्लस्टर विद्यापीठां फुडल्या 2 वर्सांत स्थापन जातली. ते खातीर प्रक्रिया सुरू लेगीत जाल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. ज्या महाविद्यालयांक गोय विद्यापीठाक जोडून घेवपाचें आसा तांणी जोडून घेवं येता आनी जांकां क्लस्टर विद्यापीठा कडेन जोडून घेवपाची इत्सा आसतली तांणी त्या भागांतल्या क्लस्टर विद्यापीठा कडेन जोडून घेवंक शकता. तशी तरतूद करतले. तशेंच ह्या भायर गोंयांत 4 खाजगी विद्यापीठां बेगीनूच स्थापन करतले. ते 4य विद्यापीठांक गोंय सरकारान मान्यताय दिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान हे वेळार सांगलें. नोकर भरती आयोगा विशीं उलयतना आतां मेरेन 2 टप्प्यांनी मुलाखती आनी लेखी परीक्षा जाल्यात. 3रो टप्पो मार्च म्हयन्यांत पुराय जातलो आनी ते उपरांत प्रत्यक्षात नोकर भरती सुरू जातली. उपरांत गोंय सरकार ह्याच प्रक्रिये खाला नोकर भरती सुरू करतले. ही नोकर भरती पुराय तरेन पारदर्शक स्वरुपाची आसतली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तशेंच नोकर भरती आयोगाची एकेच फावट 10,000 विद्यार्थ्यांक परीक्षा दिवपाक मेळटली अशी सुविधा तयार करपाचो यत्न चालू आसा अशें मुख्यमंत्री उलयलो. मोपा विमानतळा विशीं उलयतना ह्या प्रकल्पा कडल्यान गोंय सरकाराक 7 कोटी रुपयांची येणावळ आयल्या आनी वर्सभरात सुमार 100 कोटी रुपया येतले असो दावो मुख्यमंत्र्यान केला. ते भायर मायनिंगांतल्यान लेगीत बरेपैकी येणावळ राज्याक येवपाक लागल्या, पूण मायनिंग बंद पडिल्ल्या काळात घेतिल्ले रीण भरपाक वर्साक 2,500 कोटी रुपया भरप व्हड आव्हान आसा अशेंय मुख्यमंत्री उलयलो. अशें आसून लेगीत लोकांचेर कर लागू करचे नात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. तशेंच सरकारी हॉस्पिटलांनी गरजेचे आशिल्ले दोतोर आनी हेर तज्ञ कंत्राटी पद्दतीन घेवपाचे आदेश दिल्यात. ह्यान फुडें दोतोरांची कमी जावची ना अशेंय मुख्यमंत्री सांगता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मिड डे मील पुरवण करतल्यांक दर वाड. आप मजत गटांक मोठी थाकाय. पूर्व प्राथमीक तशेंच प्राथमीक विद्यार्थ्यां खातीर नवो दर 8 रुपया 74 पैसे जाल्यार माध्यमिकांक दर 11 रुपया 12 पैसे जाला. शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे सांगतात. फंड वेळार मेळटलो जाल्यार खंय आप मजत गटांनी वेळार बिलां दिवची पडटलीं. मिड डे मिलाचे
कुकींग कॉस्ट आसा पळय मिड डे मिलाचो तो सेंट्रल मिनिस्ट्रीन मातसो वाडयला. आतां पयलीं आमी 8 रुपया पे करताले कुकींग कॉस्ट प्री प्रायमरी आनी प्रायमरीक आनी अप्पर प्रायमरीक 10 रुपया. सेंट्रल शेअर आनी मॅन्डेटरी स्टेट शेअर वाडला. सो नवी रेट आसा ती 8 रुपया 74 पैसे जाता आनी अप्पर प्रायमरीक रेट आसा ती 11 रुपया 12 पैसे जाता. तातूंत सेंट्रल शेअर आसा तो वाडला, तो 5 रुपया 57 पैसे केला आनी मॅन्डेटरी स्टेट शेअर 3 रुपया 72 पैसे. सो सद्या म्हजे कडेन बिलां येता पळय न्ही ती नोव्हेंबर डिसेंबराची पासून बिलां येता. सो नॉर्मली आतां आमी जानेवारीन येता, म्हज्या कोतान डिसेंबराची बिलां आमी जानेवारीन पे करपाक जाय. पूण आमकां जर तांची बिलांच येना जाल्यार आमी पे कशें करतले. सो अजून पर्यंत जी फाटली कितें कितें बिलां आयिल्लीं आसा ती जशी जशी येता की म्हजें सेक्शन तें क्लियर करता. इतले मजगती अपार रजिस्ट्रेशन 45% जाल्ले आसा. येता त्या दिसांनी रजिस्ट्रेशन 60% पावूं येता. रजिस्ट्रेशन सक्तीच्या जरी नासले तरी दर एका विद्यार्थ्यान ते करचे अशें संचालक सांगता. सध्या जे 21% आशिल्ले ते आतां 45%चेर पावला आनी आय एम होपफूल 21 तारीख पर्यंत 60-70% तरी आमची अपार रजिस्ट्री जातली. सेंट्रल मिनिस्ट्रीच्या डायरेक्शना प्रमाणे अपार ID मॅन्डेटरी ना, पूण अपार केलो म्हणून कोणाचें कांयच वायट जावचें ना. अपार जर करूं ना जाल्यार फुडें केन्नाय डिफिकल्टी येवंक शकता. अपार जर ID आसा जाल्यार डिजी लॉकरा सारकेले तुमकां प्रोविजन आसतले आनी तुमकां ती सगळी मार्कशीट्स आनी तुगेली पासींग सर्टिफिकेट ऑनलायन तुमच्या एकाउंटाचेर आसतली. सो अगेन आय अपील टू ऑल द पेरंट्स आनी स्टुडंट्स आनी अगेन हेड्स ऑफ द इन्स्टिट्यूशन्स, टिचर्स कोण आसा ते तांणी भुरग्यांक मोटिवेट करचें की अपार रजिस्ट्री करपाक. तातूंत नेगेटीव कांयच ना, जाल्यार कितें बरेंच जातलें. इट वील बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू ऑल द स्टुडंट्स. प्रुडंटा खातीर चेतन गावस. काँग्रेसींतल्यान बीजेपींत गेल्ल्या 10 आमदारां आड अपात्रता याचिकेचेर दिल्ल्या निकाला प्रमाणूच आतां 8 फुटीर आमदारां आड याचिकेचो निकाल दिवचो. गिरीश चोडणकराच्या आदोगादाचो हायकोर्टांत आर्ग्युमेंट. निकाला आड सुप्रीम कोर्टांत वचपाची तयारी. गिरीश आनी डॉमनीक नोरोनाचे याचिकेचेर ब्रेस्तारा सुनावणी जातली. Mr. Chodankar's petition challenging the order of the Speaker was listed for hearing today before the division bench. We pointed out that the issue otherwise is covered by the division bench judgment which was passed on the earlier occasion concerning the 7th Legislative Assembly, and therefore the issue is otherwise covered, and therefore this petition could be disposed of in terms of the earlier judgment so that we can then go to the Honorable Supreme Court for decision on law which is pending adjudication. So, is Speaker perhaps opposed this your contention? No, our contention was that basically the decision which is under challenge, otherwise that entire issue is covered by the earlier judgment which you are aware. Mr. Chodankar only had filed a petition for the defection on the earlier occasion, which came to the High Court. High Court held against us, saying that there is no disqualification. We have taken that to the Supreme Court. It is pending adjudication before the Supreme Court. Therefore, even this issue, since there is already a division bench judgment, the present division bench will be bound by it. So therefore, we requested you dispose of the petition so that we can go to the Supreme Court and challenge the order there. So what is the order of the court? Or today the matter is kept tomorrow, because the learned Advocate General pointed out that there is one more petition filed by one Mr. Dominic, I guess, which was not listed, but it is already filed apparently. So therefore the court has kept the matter tomorrow so that that other matter also could be listed along with the matter. डिसेंबर 2024 6 फावट 108 इमर्जन्सी नंबराची सर्व्हिस खंडीत जाल्या. BSNL नेटवर्क डावन आशिल्ल्यान तात्पुरतो दुसरो नंबर जाहीर करतात, मात तो नंबर लोकां मेरेन पावता म्हणसर एक एकदां 108 सर्व्हिस सुरूय जाता. 108 एम्ब्युलन्स दिसाक 250 कॉल हाताळटात, वराक 10 ते 12. BSNL वाले विचारल्यार टेलिफोन एक्सचेंजाचेर धुकलतात. डिसेंबर 2024 वट्ट 6 फावटी 108 आपत्कालीन सेवा खंडीत जाल्या. BSNL नेटवर्क डावन आशिल्ल्यान तात्पुरतो दुसरो नंबर जाहीर करतात, मात लोकां मेरेन पावता म्हणसर लोकांचे हाल. वर्सभर असल्यो घडणुको घडल्यात. 2024 सुमार 80,000 कॉल, वराचो हिशोब लायल्यार 10 ते 11 कॉल.
गेले वर्साचो आमचे कडेन 108 जी 108 एमर्जन्सी सर्वीस आसा तेजो एक डेटा येयला. तो डेटा असो की आमी पळयता खुबदां 108 नंबर आसा तो चलना, कारण BSNL जे लायन्स आसा त्यो डावन आसा. जर गेले वर्साचो आमी डेटा सारको पळयत जाल्यार खुबशे फावटी मायनर जो आसता तो लायन डावन आसता म्हणटा ते 2 वरां जावं ताजे सकयले जे लायन डावन आसता ते डेटा दवरिना. पूण जो मेजर जेन्ना लायन डावन आसता तो डेटा तेंच्यांनी आमच्या मुखार दवरला. तेन्ना आमी पळयता की डिसेंबर म्हयन्यान जेन्ना क्रुशल टायम आसता, इयर एंडींग आसता, खुबशे एक्सिडंट जाता जावं एमर्जन्सी आसता, असल्या टायमार डिसेंबर म्हयन्यान 6 फावटी ज्यो BSNL लायन्स आसा जे हे 108 वापरतात त्यो डावन आशिल्ल्यो. आणि जर आमी हो सारको डेटा जर सविस्तरान पळयत जाल्यार 2024 108 80,000 कॉल्स अटेंड केल्या. जर होच जर डेटा पळयत जाल्यार दिसाक कोतान जर आमी पळयत जाल्यार 250 कॉल आणि वराक 10 कॉल असो जर आमी हो डेटा जर एनालायज करत जाल्यार आमकां कळटा. म्हणल्यार जेन्ना 5 वरां जर लायन बंद आसा दिसाक जाल्यार 50 कॉल, आणि जर 2 वरां सुद्दां जर ही लायन बंद आसा जाल्यार 20 कॉल हे मिस जातात. कारण 108 नंबर जर बंद आसा, जेन्ना ते अल्टरनेट नंबर दिता तो लोकांक याद करपाक सुद्दां कास्तीक आसता. आणि म्हाका दिसता जेन्ना लोक आसता ते 108 ट्राय करता आणि ते कनेक्ट जायना. तेजे खातीर खुबदां अशे लोकांची धांवपळ जाता हे BSNL लायन्स बंद आसलेल्या कारणान. मजगती सुत्रां सांगता ते प्रमाण नेटवर्कान इबाड जाल्यार सारकी करूंक टेक्निशियन उणे. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. म्हापशा बोडगिणी जात्रेक ड्युटेक आशिल्ले 3 पुलिसांचेर एकल्यान सुऱ्यान हल्लो केलो. 3 पुलिसांक बरीच दुखापत जाल्या. 3गांकय सध्या म्हापशा जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचाराक गेल्यात. म्हापसा पुलिसांनी एकल्याक धरला. अटक केला ताची मानसीक परिस्थिती सारकी ना म्हणून पुलिसांक दुबाव. तपास चल्ला. सगळ्यांक खबर आसा गोंयची फेमस जात्रा मोतीश्वरची जात्रा चालू आसा आनी आत्ताच एक धक्कादायक घटना घटिल्ली आसा. जे ऑन ड्युटी पुलीस आसले तेंचेर सुरी हल्लो जाल्लो आसा. मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे ह्या सुरी हल्ल्यान शरद कलजी, विठ्ठल नारोजी आनी रितेश महाले हे 3 जे पुलीस हे आहा ते गंभीरपणे जखमी जाल्ले आसात. एक मायनर भुरग्याक खंय तेणें सुरी दाखयली म्हणून जे पुलीस ऑन ड्युटी करताले ते ताका आडोवपाक गेले आनी तेणें ती सुरी काडून त्या पुलिसांचेर वार केल्ले आसा. मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे एकट्याची हातीची नस आहा थंय कट लायिल्लो आसा, एकट्या पांयांक आनी दुसऱ्याक फाटीक. हे गंभीरपणे जखमी जाल्ले आसात. तांकां गाडयेन घालून म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान हाडिल्ले आसा उपचारा खातीर. आनी तो मारिल्लो ताका सोमतोच जे भावीक आसा तांच्यांनी ताका धरला आनी सोमतोच जे पुलीस आसले तांचे हवाले केल्लो आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार. लायटीच्या खांब्यावेल्यान टेलिकॉम केबल व्हरतल्या ऑपरेटरांनी IT खात्या कडेन 31 जानेरा आदीं रजिस्ट्रेशन करचें, नाजाल्यार केबल काडून वडयतले. सरकाराची ऑपरेटरांक शिटकावणी. बुधवारा IT मंत्र्यांनी मुख्य सचिवाची बसका जाली. लायटीच्या खात्याचो म्हणटा अंडरग्रावंड आसा थंय ओव्हरहेड केबलांक परवानगी ना. 1 फेब्रुवारा सावन कापूंक सुरू. विजेच्या खांब्यावेल्यान इंटरनेटाचे केबल व्हरतल्या ऑपरेटरांनी IT खात्याकडे 31 जानेरा पयलीं रजिस्ट्रेशन करचें म्हूण आज IT मंत्र्यान मुख्य सचिवा वांगडा म्हत्वाची बसका घेतली. रजिस्ट्रेशन नाजाल्यार खंय घालपाक मेळचें ना. एका पोलाक खंय 300 रुपया फी म्हूण वीज खात्याची म्हायती. IT खात्याकडे रजिस्ट्रेशन वेगळे 100 रुपया एका पोलाक. ऑपरेटरांक 400 रुपया खांब्याक फारीक करचे पडटले.
कळ्ळें. सो ते आयडेंटिफिकेशन आसूंक जाय. लायक आतां आमी एका गायेन आनी एका कानान तांचे हे घालतात पळय GIS, तशें एका GIS हे आसा. ते GIS कोणाच कडेन खंयच्याच केबल ऑपरेटरा कडेन वी हॅव नॉट नोटीस. आता ते हॅप हॅजार्डली खंय बांदतात, कितें व्हरतात आनी नथींग. आतां वी हॅव कट एंड वी वील स्टार्ट द ड्रायव्ह फ्रॉम 1 फेब्रुवारी. वी वील रिमूव एवरीथींग. तांणी परमिशनां घेवपाची, आमचे कडल्यान पयलीं ते घालपाक केबल तांणी आमकां दाखोवपाचें. आतां पयलीं आनी कितें जालें, आतां आमी स्मार्ट सिटी बिटी केल्ल्या कारणान अंडरग्राउंड जाला सगळें. आनी केबल वयल्यान व्हरत जाल्यार ते कोणाच्या आंगाक हेका लागपाक आसा, किंवा ट्रक तूं व्हरता आमचे फाल्यां खंय उजो पेटलो तेन्ना त्यो शिडी बिडी तुका घालपाक त्रास जातले. इट वील बी एन्टेंगल्ड इन. सो वी आतां आमी ते केबल्स सगळे काडपाचेच विचार आसा फ्रॉम 1 फेब्रुवारी नॉट. आनी तांणी काय आमचे कडेन कोणाक एप्लाय करूंक ना. एप्लाय केल्यार सुद्दां अंडरग्राउंड आसा थंय अंडरग्राउंडूच दिवंक जाय अशें आमच्या. आनी PWDन डक्ट PWD नाल्यार आमचो डक्ट आमचे कडेन कोणा कडेन आहा तांणी परमिशनां घेवंक जाय. आमी 1 तारखेक फेब्रुवारी वी हॅव थॉट टू रिमूव एवरीथींग. फुडली परमिशनां दिवच्याच ना मोस्ट प्रॉब्ली. कित्याक ते सेफ्टी, इट इज अ सेफ्टी. कोण चडटा ते परमिशनाय घेना, तांचो लायनमॅन बीन. आतां कितें आसा त्या एक्टान की ताणें आमकां नोटिफाय करूंक जाय चडटाना. ते आमकां नोटिफायच करना. ते आमकां सांगना खंयच्या पोलार चडटा तो. आमच्या पोलार चडटा आनी आमकां लायनमॅन दवरूंक मेळटा. आमकां ताका पळोवपाक शॉक बी काय जाल्यार कोण जबाबदार. बरें, त्या केबलान कट आसता तो केबल जर आमच्या हेका 33 kV किंवा 11 kV लागत जाल्यार कोण मेलो जाल्यार कोण जबाबदार. खंयचो इंटरनेट घेता तो मनीस तो हे आलो जाल्यार. मजगती रजिस्टर केल्ल्यांच्या केबलांक कोडिंग घालतले. कोडिंग ना तांचे काडून उडयतले. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी रुपेश रावत. 10 वर्सांच्या चलयेचेर बलात्कार आनी विनयभंग केल्ल्या खातीर पणजे बायलां पुलिसेन तिगांक अटक केल्या. 2021 ते 24 मजगतीं हे चलयेचेर 2 जाणांनी वेगवेगळे फावट बलात्कार आनी एकल्यान विनयभंग केल्ल्याचो आरोप. तिगांचेरूय 3 वेगवेगळे FIR जाल्यात. पुलिशेन तिगांकय उखल्ले. Panji Women Police have registered 3 FIRs in relation with sexually assaulting a 10-year-old minor girl. 2 cases of rape and 1 case of molestation have been registered by Panji Women Police. The alleged crimes were committed between the year 2021 till 2024. Police have also arrested all 3 accused involved in these cases, and the investigation in this matter is further going on. Mukesh Kumar for Prudent. नाल्ल जावंक 22 ते 32 डिग्री तापमान लागता. गोंयांत हेच रेंजीत तापमान आसता. ICARचो सायंटिस्ट बाप्पा दास सांगता. मात पावसाळो सोडल्यार लोक माडांक जाय तितलें खंय उदक घालिनात. माडांक जाय तशें सारेंय पडना. सारें पडत जाल्यार नाल्लाचें पीक खंय बरें वाडूं येता. नाल्ल हें ट्रॉपिकल क्रॉप जाका इक्विटेबल क्लायमेट जाय पडटा. नाल्ल जावपा खातीर 22 ते 32 टेम्परेचर लागता आनी गोंयांत ह्याच रेंजीत टेम्परेचर आसा. ICARचो सायंटिस्ट बाप्पा दास उलयलो. Coconut is a tropical crop. That means it requires equitable climate. So it requires a mean temperature of 27 degrees Celsius plus minus 5. Means around 22 to 32 degrees Celsius. That is the temperature range which is optimum for coconut production. So if we see the temperature now in Goa, so it is ranging in between that. Means around mean temperature is around 25 or 26 degrees Celsius. So generally it is good for coconut production, and the climate of Goa is generally good for coconut cultivation. Actually what we have observed in Goa that farmers are not applying any nutrient, okay, or water management practices. So generally we are having very good rainfall during monsoon period, more than 3000 millimeter, but after that there is no rainfall. So if we come to March or April, there will be acute water stress in coconut, and coconut generally produces 1 bunch per month. So every month it will be producing one bunch, and this 1 bunch means 1 inflorescence to nut development, it requires around 11 months. So if you are not giving irrigation during after monsoon period, then there will be reduction in yield. So it is always advisable to go for irrigation. And as the rainfall in this region is very high during June, July, August, September, that is more than 3000 millimeter, we can go for water harvesting, and that water can be used for irrigating the crop during post-monsoon season. And if we use some efficient irrigation management practices like drip irrigation or sprinkler irrigation, that will be much better, and that will lead to increasing nut productivity and coconut yield.
Also, what I have observed that farmers are not generally applying any fertilizer or organics to the coconut plant. So if they are following soil test based fertilizer application or integrated nutrient management, at least 25% of nitrogen if it is applied to the coconut crop, that will significantly increase the yield. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. मंगेशी देवळा लागसार बसपी सोंपेकारान कोणाचें तरी मंगळसूत्र मारलें म्हणून बोवाळ. पुलिसां कडेन वाद घालून खंय पुलिसांच्या आंगार गेले. बोवाळ जाले उपरांत रानांत पळ्ळे. माड्डोळच्या पुलिसांनी कांय जाणांक उखल्ल्यात. मंगळसूत्र मारला म्हणून अजून कोणेच कागाळ केल्ली ना. पुलीस सांगतात तपास खंय चल्ला. आमी आसात सध्या मंगेशी आणि काल राती हांगासर एक घटना घडली अशी की जवळ जवळ 40च्या वयर एक टोळी मध्य प्रदेशाच्यान गोंया आयले आणि ते सध्या सगळे गोंयभर ते जे रुद्राक्ष आसा ते विकूंक ते खंय खंय बसतात. त्याच प्रमाणे ते हांगा मंगेशी जेन्ना हो ट्युरिस्ट स्पॉट आसा हांगासर ओपन प्लेसीर ते राती बसलेले आणि हे बसले कित्याक काय म्हणून विचारपूस करपाक जे म्हादोळचे पुलीस हांगासर आयले तेन्ना ते पुलिसांक धुकलून तितूंतले 4 जाण कितें आहा ते पळयले आसा. रातीच्यान तांकां पुलीस सोदता पण ते खंयच्यान धांवले अजून पत्तो लागोंक ना. पुलिसांनी म्हणलां की अज्ञात अशे लोक जावं समज जर कोणाक दिसले जावं खंय मेथड्याक जावं खंय तेंच्या घरा कडेन लागीं जाल्यार त्वरीत पुलिसांक कळीत करचें म्हणून. कारण हे मध्य प्रदेशान येयल्या हे खंयच्या इंटेन्शनान येयल्या हें कळना. तितूंतले फक्त तेंची जी बायलां बिलां कोण आशिल्ली तेंच्या वांगडा तांकां सद्या पुलिसांनी ताब्यात घेतलेले आसा आणि तांकां अजुनूय मार्दोळ पुलीस जे 4 जाण कोण धांवल्या तांकां तेंच्या शोधान मार्दोळ पुलीस आसा. मार्दोळच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. सांखळे मतदारसंघांतल्या शाळेच्या सुमार 700 चलयांक CSR फंडांतल्यान सायकली दिल्यो. आतां सायकली घेतिल्ल्यांनी दुसऱ्यांक कितें तरी दितले अशें टार्गेट दवरून शिकचे. मुख्यमंत्री उलयलो. रत्नाकर बँकेन CSR वरवीं मुख्यमंत्र्याच्या वस्तुकी चलयांक सायकली वाटल्यो. Third time you are distributing the bicycles, especially for the girl child. Honorable Prime Minister has initiated the Beti Bachao Beti Padhao program, and under this Beti Bachao Beti Padhao program, cycle is very much useful in other states. No doubt, in our state there are the school buses are there, but still they'll use these cycles for their tuition purpose, for their education purpose, for everything. And definitely under the PM's program of the PM Beti Bachao Beti Padhao, you are promoting this program of the Beti Bachao Beti Padhao, and for that you are you are handovering the cycles specially for the girl child. Once again congratulations for the RBL Bank for the distribution of the cycle. त्या सायकलीचो बरो उपयोग आमी करतले, बट ताच्याच बरोबर आमी इतकी इच्छा दवरपाक जाय की आमी बी इन फ्युचराक कोणाक तरी कितें दिवपाची ताकद आमच्यान क्रिएट जावपाक जाय. हांव परत एकदा सांगता, कोणाक तरी कितें तरी फुकट दिवपाची ताकद ही आपल्यात क्रिएट जावपाक जाय. आनी ही केन्ना जातली? जेन्ना आमी बरी शिकतली, जेन्ना आमी आमचो बरो करियर करतली, जेन्ना आमी बऱ्या इन्स्टिट्युशनान जॉब करतली आनी तेजो CSR तरी यूज करतली. अदरवायज आपूण आपलो बरो बिझनेस करतले आनी ताजो CSR यूज करून आपल्याच सारक्या कोणाक तरी दुसऱ्याकूय कितें तरी डोनेट करपाची ताकद ही आपल्या मदीं दवरतले. ही ताकद आपल्या मदीं आसपाक जाय. आतां म्हाका दिसता सांखळी मतदारसंघात ना म्हटलें जाल्यार जवळपास 700 ते 800 भुरग्यांक वेगवेगळ्या पद्दतीन सायकली डिस्ट्रीब्यूट केल्या. हे बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसाईट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.